तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे बीजेपीचे बुराक ही कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली। आमी एक नंबरूय लॉन्च केल्लो 70451 70451 आनी लोकां कडेन मागणी केल्ली की गोंयभर रस्त्यांची जी वायट परिस्थिती जाल्या, जे खड्डे जाल्या ताजे फोटो धाडचे, ताजे व्हिडिओ धाडचे। आमी गोंयभर वचून वेगवेगळ्या जाग्यांचेर ते कॅम्पेना अंडर काम केले, दाखयले, सरकाराक दाखोवन दिले आनी आमी ताजे कंक्लुजनूय पळयले। पणजे, मांद्र्यां, कुर्तोरी अशा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर इन्क्लुडींग कलांगूट काम जालां, हें सुरू जालां, हें आमी दिसून आयलें। खंय ना खंय तरी निजिल्ल्या कुंभकर्ण जाल्ल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आनी PWD खातें जाका म्हणटा खा आनी तें जे करप खातें आसा ते कशे तरेन लोकांची त्रास करता हें आमी दाखोवन दिल्लें। आनी हें करता आसतना आमी दाखयलें की कितले जीव लोकांचे धोक्यान पडले, कितले लोक मेल्यात। चीफ मिनिस्टरान स्वता मान्य केल्ले जेन्ना वेंजी बाबान आनी आमचे MLA इंजिनियर क्रूज सिल्वान जेन्ना हे कॉलिंग अटेन्शन मोशनाचेर जेन्ना दाखयलें की गोंयच्या रस्त्यांची परिस्थिती बिकट जाल्या तेन्ना सरकाराक मान्य करपाक तांणी भाग पाडिल्लें की रस्त्यांची परिस्थिती खरीच वायट जाल्ली आसा। आनी एसेंब्ली भायर ग्रावंडाचेर जे काम करपाचें आशिल्लें तें आमी काम सुरू केलें। पार्टी तर्फे पार्टीचे व्हॉलंटियर्स, पार्टीचे लिडर्स गांवांनी वचून हे विशय घेतिल्ले आनी रिपेर सुरू जाल्या। पूण अजुनूय अशी परिस्थिती आसा की गोंयांत एक्सिडेंट जाता, गोंयांत मॅक्सिमम एक्सिडेंट हे रस्त्या खातीर जाता। तेन्ना आज आमी मागणी केल्ली सरकारा कडेन की तांचे सरकारा 40 आमदार जे आसात जे सरकारान आसा तांणी येवचे म्हणून। आमचो बाब क्रूज सिल्वा इज ट्रॅव्हलिंग सो इज नॉट एबल टू कम, बट आमचे आमदार कॅप्टन वेन्झी हॅज कम ऑल द वे। बट बाकीचे जे 38 आसा ते कित्याक येवना हाजें उत्तर म्हाका दिसता तुमी ते 38 विचारचें पडटलें। कारण हो जो विशय आसा PWDचो न्ही, हो विशय आसा तो सरकाराचो न्ही, पण हो विशय हो लोकांचो, गोंयकारांचो, गोंयच्या रस्त्यांचेर मरपी लोकांचो आनी तांच्या फॅमिलीचो जो विशय आसा ताचे खातीर आमी आज देवा कडेन मागणें केला, देवा कडेन सांगणें केला। देव काप्रेश्वर जाचें देवूळ ह्याच भारतीय जनता पार्टीन एकदां मोडिल्लें आनी त्याच भारतीय जनता पार्टीन परत ताका स्थापन करपाक हांगा लायनी लायिल्ल्यो। तांकां एकदां सांगता की ह्या देव काप्रेश्वरा कडेन आमी मागणी केल्या की गोंयांत जे राजकारण चल्लां, जे करप्शनाचें राजकारण चल्लां तें बंद जावचें म्हणून हो आशिर्वाद एकदां गोंयकारांक दी म्हणून। आनी आज आमी लोकांक दाखयतले की आज परिस्थिती कशी आसा। आमच्या प्रेशरा अंडर येवन तांणी थोडी कामां हांगा सुरवात केली बरोबरी आनी जो सर्वीस रोड आसा, जबाबदारी आसा कॉन्ट्रॅक्टराची की काम सुरू करच्या पयलीं सर्वीस रोड कंप्लीट जावपाक जाय आशिल्लो, सर्वीस रोड बरे तरेन कंप्लीट जाय आशिल्लो। काल आमी पळयलें अटल सेतूचेर लायन लागिल्ली मेरशे पर्यंत, कारण एकूच की रस्त्याच्या वायट परिस्थितीक लागून जॅम जाल्ले। सो हे जे आज लोकांक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा भारतीय जनता पार्टीचो करप सरकार टेकन फॉर ग्रांटेड घेता ते दाखोवपा खातीर आज आमी हांगा आयल्या। म्हजे बरोबर आमचो MLA जो आज स्वता सावथ गोंयाच्यान हांगा आयला तो म्हजे बरोबर आज म्हापशा येतलो। आमी लोकांक दाखयतले की रस्त्याची परिस्थिती कशी जाल्या। आनी आज एक गोष्ट सिद्ध जाली की आम आदमी पार्टी कितली सिरियस आसा गोंयच्या विशया खातीर। आमी सगळ्या MLAंक मेल धाडिल्ली, आमी सगळ्या मंत्र्यांक मेल धाडिल्ली आनी सांगिल्लें की आयज आमकां जॉयन जाया आनी परिस्थिती पळय म्हणून रस्त्यांची कितें आसा। पूण आमचो आमदार सोडलो जाल्यार कोण हांगा हजर ना। हातूंतल्यानच लोकांचे कितले लोकांक सरकाराक पडून गेला, आमदारांक पडून गेला हे दिसून येता। हे BJPचे जे बुराक आहे ते बुराक वाडत आहे। आमी जेन्ना असेंब्ली उलयल्ले तेन्ना हांवें बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी 150 बुराकाची इन्व्हेंटरी काडून फ्लोर ऑफ द हावस घायिल्ली। सो बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी 150 बुराक आहे जे मुज नोटीस येयलो आहे आनी ते 150 बुराकांतले म्हाका ऑलमोस्ट 30 बुराक आतां ह्या दिसांनी कॅम्पेन चलयता ते बुराक तेमी आतां पॅच केले। पूण आयज सरकाराक असो परिस्थिती आहा की सरकार उठलो आहा पयस करपाक की पयलीं ते डांबर घालताय, तो डांबर घात तितून उदो आसता, केरोसीन आसता, डिझल आसता, कितें आसता ते कोणाक खबर आसना। ते रोखडे 1 म्हयन्या भितर 2 म्हयन्या भितर पावसांत ते परत सद्या सगळो डांबर वयर पडटा आनी ते बुराक जाताय। आतां ते बुरका लागून गोंयभर म्हाका सद्या कितले कोट्यांचो टेंडर घाल्लो बुराक पुरोवपाक। आतां ते बुराक पुरोवपाक टेंडराचेर तेंगे करप्शन आसतलें आनी ते पयशे खातले आनी परतून आतां नोव्हेंबरा म्हयन्याक परतून डांबर घालपाक परत टेंडर घातले आनी परत तेजें करप्शन आसलें। सो आमी हो सरकार म्हणटाय तो हो जुमला करून पयशे खावपाचो सरकार। आमगे सगळे टॅक्सा पयशे हेजेरीच वयताय हे बुराक पुरोवपाक आनी बुराक आहाय ते परत पुरोवपाक। सो म्हाका दिसता आज गोंयभर ही जी कॅम्पेन चलयला ती आम आदमी पार्टीक लागून हे सरकारा गेले बुराक आहाय ते पुरोवपाक पावले।
आणि बुराक बरोवपा प्रश्न एक आहा, पूण त्या बुरका पडोन कितू जाणांगेलो जीव वयता तेजी एक आनी एक सेपरेट परिस्थिती. सो हे जो कोणा त्रास जाता, जो कोण पडटा, जे कोणा फॅमिलीक जो कोण उण जाता, ते फॅमिलीक पयशे कोण दितलो, ते फॅमिलीक कोण सपोर्ट करतलो, ते फॅमिलीक लायफ टायम PWD जॉब दिवपाक तुम दितले की दिवपा नाही, हो प्रश्न आज मुखार आहा. जे जितले एक्सिडेंट जाले ते एक्सिडेंटाक कंपेन्सेशन इज एक वेगळी गोष्ट, पूण लायफ टायम जो कोण भायर पडला कोणा गेलो एक्सिडेंट जावन तेका तुम्ही एक जॉब दिवपाक, लायफ टायम तेका सपोर्ट करपाक ते कितें आहा तुमचे कडेन. आनी हे चिंतपाची गोष्ट. खड्ड्या पडटो BJP केलो कार्यकर्ता पडटा, BJP वोट मात तोच पडटा, या नॉन BJP आहा तो पडटा, असं जावपाक शकता. सो BJP गेले मनीस हड्या पडपा जाताय आनी BJP नॉन BJPचे मनीस हड्या पडपा जाताय, आनी हड्या पड म्हणटरी कोणाचो जीव वचपा जाता. सो आज हे सरकारान चिंतपा जाय, आनी जो कोण हे सरकारा परतून निवडून हाडपाचो दिता ते हे चिंतपा जाय की इलेक्शना पयलीं दांबोर घायलो, पूण 6 म्हयने इलेक्शना पयलीं दांबोर घातलो, ताज्या पयलींचे 4.5 वर्सां तुमगे जो जीव रिस्कार आहा, तुमगे ज्यो बायक रिस्कार आहा, गाडयो रिस्कार आहा, हेची सगळे कोण जबाबदारी? हेची जबाबदारी आमी, कित्याक आमी 6 म्हयने पयलीं दांबोर घालताय तोच उगडास दवरताय. हेर 4.5 years कोणाक कांयच पडून गेलो ना. सो आम आज उगडास दवरपाक गरज आहा की 2027 येवचे पयले 2026 कितले जीव गेले, कितली जाणांगे मोटरसायकली बेरिंग गेली, कितली जाणांगे शॉक एब्झॉर्बर गेले, कितली जाणांगे टायर फुटले, 2025 कितली जाणांगे टायर फुटले, 2024 कितली जाणां डिस्पेस जालो मोटरसायकलीचो, गाडयेचो रिपेअर करपाक. हे सगळे तुम्ही सगळ्यांनी BJPक वोट मारचे पयलीं हे बरोवन दवरा आनी तेजी बील मागीर याद दवरा जेन्ना मत मारपाक येतले. आनी जरी तरी आमी याद दवरले तेन्ना चकचकीत रस्ते ZP पयलीं जावचे आसा, पूण चकचकीत रस्ते ZP इलेक्शना पयलीं जावल म्हूण BJPक वोट मारपा न्हू, कित्याक सद्याक आतां परिस्थिती गंभीर आहा. सो हे याद दवरपाची गरज आहा. आनी हो मॉडेल जर चेंज करतलो जाल्यार आज आम आदमी पार्टीन एज अ ऑपोजिशन पार्टी जावन आमगे काम कितें, आमगे काम लोकां मदें हाडून ऑपोज करपान दाखोवपाचें. आनी हें दाखयलें म्हणटरी सरकार कितकोन रिएक्ट करता तें आज दाखोवन दिलें. आनी म्हाका दिसता वी आर द ओनली क्रेडिबल वॉयस ऑफ गोवा. हांव परत एक फावट म्हणटा, वी आर द ओनली क्रेडिबल वॉयस ऑफ गोवा, वी आर द ओनली नॉन कॉम्प्रोमायज वॉयस ऑफ गोवा. आनी ताका लागून 2022 2 आमदार हाडले आनी आज आम दोगोय आमदार आज हिंगा. हेर सगळे 11 आशिल्ले ते 3 जाले ते सगळ्यांक खबर आहा. बट वी आर 2, वी आर कंटिन्यूइंग आवर स्ट्रेंथ विथ 2 एंड वी विल हेड टुवर्ड्स 2027 विथ दिस स्ट्रेंथ ऑफ 2. आज लोकांक कळपा बरें, करप्शनू न्हू, लोकां जीव देखून घेतले. मी कोविडा कितकोन जीव घेतलो तो सगळे विसरले, पूण कोविडा लोकांगे मरणाचे पयशे केले. मी आज लोकांगे जीवाचेर चोय कशे हेडता ते हो सरकाराचो व्यवहार असोच 2020 हांव परत उगडास करूं सोदता. कोविडा टायमार कितें जाल्लें तें आतां 2022 ते 2025 कितली मरणां आयले, कितली लोकां डिस्पेस जालो मोटरसायकलीचो, गाडयेचो. सो हे आज लोकांनी नियाड करपाची गरज आहा. हेंगे चालूच आसतले आनी हेंगे चालू आहा ते बंद करतलो लोकां कडेन. हो डेटा आसतलो तेंचे कडेन, डेटा सगळे कडेन आहा, तुमची मिडिया भावा कडेन आहा, डेटा सगळ्यां कडेन आहा. डेटा ना म्हूण ना, थ्रू एलेक्यू आमचे कडेन डेटा आहा कितली डेट जाले. तुमकां जाय जाल्यार तो डेटा तुमचे कडेनूय तुमी जाय जाणांन प्रिंट केल्लो. बट आज इम्पॉर्टंट इज लोकांक याद उरपा बरी आनी याद उरोवन हो याद 5 वर्स देखून दवरपाची गजाल आहे.
जे देवा कामा संदर्भात भायर भितर यो वच करतले जे देवा तेंच्या विशीं जे कितें भायरसून कोण कितें बंधन जे कितें अडी अडचण जे कितें भायरसून जे कितें कोण वायट करता घडोवंक सोदता सगळ्यांक तूं आपल्या पांया पोंदा जोडून दवरलें आनी तशेंच जे देवा फुडें जे देवा कॅन्डिडेट्स उबे करतले जे देवा तेंचे जे देवा सगळे जे देवा सगळ्यांक एकमतान एक विचारान ठेवचे आनी ज्या स्थान ज्या ठिकाणी जे देवा हिशोबी काडपाक फुडें वयतले बरें देवा तांकां पब्लिकाचें सहकार्य मेळचें फुडें जे देवा तांकां बरो सपोर्ट मेळचो जे देवांचे वोटर्स आसा जे देवा बाकीचे कार्यकर्ती मंडळ आसा बरे देवांचे दयेक रावचे आनी जे देवा तुज्या कृपेन जे देवा बरे देवा तुज्या गोंयास्थानची तेंच्या हातीन बरी उदारगत जाली बरी कामां जाली जे देवा फुडें कसलीच अडी अडचणी नासना जे देवा सदैव तुज्या कृपेन जे देवा पार्टीचे बरे देवा तांकां मना सारकें यश प्राप्ती करून दिलें आनी ज्या ज्या स्थान ज्या ज्या ठिकाणी ज्या ज्या कॉन्स्टिट्युएंट जे देवा फुडें आतां कामां करपाक फुडें सरतले थंय देवा तांकां कोणूच कसली अडी अडचण विघ्न गाठी ना हाडटा जे देवा अशेंच जे देवा भरपूर देवा तांकां बरे पब्लिकाचो सपोर्ट मेळचो जे देवांचे कार्यकर्ता मंडळ आसा जे देवा पार्टी वर्कर्स आसा आनी जे देवा पक्ष आसा सगळे बरे देवा तुमच्या मना सारके दयेक रावचे आनी जी देवा तेंच्यांनी फुडें आपली कामां घेवन जे देवा तुज्या कडेन मनान विचार घेवन येयलेले आसा ते सगळे कामाचे विचाराचे तूं फुडाकार घेवचे आनी ज्या ज्या स्थान ज्या ज्या ठिकाणी कामा विशीं भायर भितून यो वच करतले जे देवा तेजे स्थानचे जाग्या वयल्या राष्ट्रोया ब्राह्मण आसा जो देवा तुज्या स्थानची ग्रामदेवी आई शांतादुर्गान आनी जे देवा जाग्या वयले सगळे देव देवता आसा पंचायतन देवता आसा तेंच्या हेतूचे इच्छीत एकमत केले आनी जे तुज्या पांया कडेन सांगणे केले फुडें जे देवा पेक्षा आसतले जे देवा तेंच्या पार्टी तर्फे जी देवा कामां करपाक फुडें सरतले सदैव तुज्या कृपेन सगळीं कामां तूं देवांच्या मना सारकी घडोवन दिवची आनी बरे देवा फुडें आम आदमी पार्टीक जे देवा गोंयास्थान बरे देवांची वाट करून दिले अशी देवा तूं आपल्याची कृपा अशी आशिर्वाद दवर सगळे देवांच्या कार्यकर्ती मंडळ तशेंच जे देवा पार्टी लीडर बरे देवा आरोग्य आयुष्य सुख समाधान शांती प्राप्ती करून दी कल्याण कर यश दी आनी देवा बरें कर आमी तुमची एक्सपिरियन्स कशी आली फुल रायड म्हाका दिसता तुमी पळयल्या कशी बॉम्पी रायड आशिल्ली ती आमचो MLA बाब वेन्झीन हो विशय एसेंब्लीन काडिल्लो क्रुजांनी एसेंब्लीन काडिल्लो आनी आज तांणी स्वता म्हजे बरोबर म्हज्या फाटल्यान बसून एक मिडल क्लास सामान्य आम आदमी जाका आमी म्हणटा ताजी परिस्थिती कितें आसा ती पळयली हांवें फाटले फावट सांगलें आज परत एकदां सांगता इट इज नॉट सरप्रायझींग आज म्हाका कळ्ळें डॉक्टर्स कित्याक एडवायज करता की जे न्यूली कन्सीव जाल्या त्या बायलांक रस्ते यूज करचे न्ही म्हणून कारण इट इज आय थिंक महिंद्रा शूड बी इनवायटेड टू गोवा ती रॅली ते गांवांनी बी करता पळय खंय तरी बिचोले तांकां ती रॅली आतां हांगा करची म्हणून सरकारान आनी ट्युरिजमान आमंत्रण दिवचें की खंयच्या रस्त्यांचेरूच करची म्हणून कारण थंय प्रॉबेबली देर मायट बी बेटर सिच्युएशन देन द कंडिशन ऑफ द रोड्स आमी पळयले हो एकूच रस्तो जो आसा आज आमी दाखयलो पूण आज परिस्थिती अशी आसा मांद्र्यान म्हाका दिसता आमचो श्री कृष्ण बाब गेल्लो त्या दिसा अशी परिस्थिती की रस्तोच ना अशीच परिस्थिती म्हापशान म्हणजे हांगाच्यान आमी आतां म्हापशा जर तुमी वचत जाल्यार तुमी पळयला आसतले आमचो बाब सलमान जो आसा सालिगांव कळंगोटे आसागांव केल्ले रस्ते व्हांवून गेल्या अंजुना परिस्थिती म्हणजे उलोवपाची परिस्थितीच ना अशा परिस्थिती रस्त्यांची जाल्ली आसा कुडचड्यारय काल कोण तरी आमकां धाडिल्ले फोटो दाखयले की परिस्थिती कशी वायट आसा ती सो हे सगळे जर पळयत जाल्यार खंय ना खंय तरी दिसता की सरकाराची जे PWD खातें आसा तें गुंडाळून दवरपाक जाय जे ज्युनियर इंजिनियर जे नवे अपॉयंट केल्ले आसा की पयलींचे आसा जांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तांचेर पयलीं क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय कॉन्ट्रॅक्टर जे कोणी हे रस्ते केल्यात करपाचे आशिल्ले 15 कोटी सँक्शन जाल्ले म्हापशा खातीर आनी पर्रा आनी ह्या गांवा खातीर हे 15 कोटी गेले खंय हाजेर आन्सर दिवचें पडटलें आमी त्या दिसा प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक दाखोवन दिल्ले की कशी परिस्थिती आसा इन्क्लुडींग पणजे तालिगांव जो मेन रोड आसा तालिगांव दुर्गावाडी थंयची परिस्थिती अशी आसा की लोक पडटा तरी पूण आमदाराक जाग येना पणजेची परिस्थिती ताज्या पेक्षा बिकट आसा पणजे काल तांणी थोडे पुरयल्या पूण गोंयची जी परिस्थिती आसा ती दाखोवपा खातीर एक सिंबॉलीक जो आमी आज एक रायड घेतली बायक रायड फ्रॉम पर्वरी काप्रेश्वर टू देव बोडगेश्वर मागता देवाय लागीं की हांकां बरी बुद्ध दिवची गणेश चतुर्थी 3-4 दिसांचेर येवन आसा सरकार 4 चवथी पयलीं सांगिल्लें सरकारान चीफ मिनिस्टरान खूब सांगिल्लें की चवथी पर्यंत सगळ्या रस्त्या वयले खड्डे पुरयतले म्हणून ही चवथी चवथ ह्या सरकाराची मागता गणेश देवा कडेन की तांणी तांकां बरी बुद्ध दिवची कारण परिस्थिती अशी आसा की ह्याच देवां समोर ज्या
लोकांनी गाराणे घाल्ले आनी शपथ घेतिल्लो तातले 8 जाण थंय आसा. देव बडगेश्वर, बांबोळेचो खुरीस किंवा आमची पणजेची महालक्ष्मी ह्या ज्या जागृत देवां कडेन आमी जेन्ना वचून प्रार्थना करता तेन्ना ती मनांतल्यान करता. आनी 8 जाण जे बेब्याच्यो उडयो मारून भारतीय जनता पार्टीन गेल्ले प्रोग्रेसा खातीर ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर तांच्योय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सालिगांव आसा केदाराची, एक कॉन्स्टिट्युएन्सी दिलायलाची आसा, एक कॉन्स्टिट्युएन्सी तो मायकलाची आसा, एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचो रुडॉल्फ आसा सांताक्रूजचो ताजी आसा. ताजेय आमी दाखयला. बाबूस म्हणटा तांचो तो पयलीं पासून थंय गेला म्हणजे ते खंय गेला तो विसरलो आसतलो. ह्या लोकांनी हांगा येवन घराणे घाल्ले. ह्याच देवा कडेन आज आमी त्याच देवा कडेन मागता की हांकांय बरी बुद्ध दिवची. कारण ह्या देवांक फटोवन, बांबोळेच्या खुर्साक फटोवन, आमच्या देव बोडगेश्वराक फटोवन आनी महालक्ष्मीक फटोवन आज ते शपथ ती लोकांक दिल्ली, देवाक दिल्ली सोडून BJPन गेले डेव्हलपमेंटा खातीर. पूण हो डेव्हलपमेंट 4 वर्सां जावं ना कित्याक? हाजें उत्तर मायकलान दिवचें पडटलें, हाजें उत्तर डिलायलान दिवचें पडटलें, केदारान तर दिवचेंच पडटलें. कारण काल हांव पणजेच्यान कांदोळे गेल्लो, 6 वर लागले. जे 15-20 मिनटान पावताले ताका 6 वर लागले. कारण रस्त्यांची परिस्थिती, रस्त्याक लागून कोण सायडीक सरलो, बारीकसो एक एक्सिडेंट जालो, रस्तो ब्लॉक वेऱ्या. सो हे जे आन्सर आसा हे ह्या उडयो मारपी आमदारांनी, ह्या उडयो मारपी राज्य मंत्री जाल्यार तांणी दिवचे पडटले. आमी सगळ्या 40 आमदारांक आपयले. क्रूज पावलो ना कारण तो आउट ऑफ स्टेशन आसा. पूण एकलोच आमदार आमचो हांगा आयलो आनी ताणें आज तो स्वता अनुभव घेतलो ह्या गोष्टीचो की कशी परिस्थिती आसा सामान्य मनशाची. म्हाका दिसता तो आपल्या उतरांनी तुमकां सांगतलो. ताणेंच सांगूं नये. बाकी आमचे श्रीकृष्णा, सुनील सिग्नापूरकर, आमचे बाकीचे जे सलमान बी आसा आनी रोहन, हे सगळ्यांनी गांवागांवांनी वचून वेगवेगळे विशय घेतल्याच. आमचे कुर्तरेचे रॉक हे सगळ्यांनी आनी बाकीचे व्हॉलंटियर्स सगळ्यांनी हे सगळें दाखोवनूच दिलाच. आमी ते धाडटले. पूण आज आमदारान स्वताय एका स्कुटरीर बसून हे एक्सपिरियन्स घेतले. ताणी तोय तुका सांगतलो आज कितें परिस्थिती जाली पयली ती. एक्सपिरियन्स घेयलें सदां. आतां आमदार जाल म्हणटरी जायत पाट आमी मोटरसायकलीन आतां वचपाक ते पयलीं भाशेन जायना बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क. पूण आज एक गोश्ट मोती आयली की RTOन आज सोन हेल्मेटा भायर सेंटर गार्ड म्हणटाय तोय कंपल्सरी करपाची गरज आसा. कित्याक म्हाका दिसता हे परिस्थितीन इट इज सो डिफिकल्ट. यू आर गोइंग टू डेफिनेटली hurt yourself in places which is going to affect your life for a long. आणि the roads are in a very bad shape. येस आमी सिंबॉलीक रस्ते सुदारगत जावपा जाय म्हणून आनी तें देखून 4थी पयली जावपा जाय म्हणून हो आज इनिशिएटीव घेयलो ताकी दाखोवपाक आनी हो रस्त्या मरमत जावची म्हूण. पूण हे सिंबॉलिकान देखून आमचे जिवाक त्रास आज जाले. आनी म्हाका दिसता आम केन्ना आवय गे म्हणटाय कितें जालें म्हणटा म्हाका दिसता आतां आज हे बायकाचेर वयता आसतना लोक भरपूर पाट आपल्या आवयचें नांव घेता आनी आपल्या दुखता म्हूण सांगता. कित्याक जेन्ना केन्ना दुखता तेन्ना आवयचें नांव येता. आनी म्हाका दिसता हांव आज जेन्ना मुगे आवयचें नांव हांवें कितले पाट घेयलें ना जातलें दिसांनी पूण तितले पाट आज 3 वर्सान घेयलें ना तितलें हे जर्नीक हांवें 45 मिनट्स आवय गे म्हणलें. आनी दीस इज वाय बिकॉज चांटपारा इन द स्पर ऑफ द मोमेंट वेन यू गेट हर्ट यू टेक युअर मदर्स नेम. आनी ही परिस्थिती आज जाल्ली आहा. सो म्हाका सदां सरकारान आज हेजेर लक्ष मारपाचो. गणेश चतुर्थी इज ऑन द 27th, 26 जावचे पयले हे मॅक्सिमम जे होंड पडलो आहाय सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी होंड पडलो आहाय, सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी बुराक जाल्ले आहाय. ताबडतोब तुमी हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन लक्ष घालून बिफोर गणेश 26 इवनिंग म्हणल्यार लोकांक एक मातशें एक पिसफुली गणेश चतुर्थी मनोवपाक तुमी दिवचे आनी हे रस्त्याची मरमत तुमी ताबडतोब करची पडटात पळय व्हडले तेन्ना कोण जाय तो डॉक्टर ना. प्रॉब्लेम कितें जाला झाडपाळा दोतोर आहा न्हू, झाडपारा दोतोर आहा पूण तो झाडपारा दोतोर इफेक्टीव ना. सो म्हाका दिसता हे आन्सर आज हे इफेक्टीव जावपा जाय न्ही. सो म्हाका दिसता वी नीड टू हॅव अ बेटर टीम ऑफ डॉक्टर्स. आनी बेटर टीम ऑफ डॉक्टर्स हाडतो जाल्यार लोकांक आहा सगळ्यां कडेन आमकां आहा. आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन चिंतपा जाय आनी विसरपा जायना. आज जे गोश्टी जाताय ते विसरपा जायना. कित्याक 6 म्हयने पयले 3 म्हयने पयले सगळे रस्ते डांबर आसतलो पूण 4.5 वर्सां जे तुमचो जीव गेला जे त्रास जाला बायक हे जाल्या ते उगडास दवरपाची गरज आनी ती बील दवरपाची गरज आहा. फ्रिजाचेर रावन दवरपाची बिलां ताकी इलेक्शनां वयता त्या दिसा ती बील दिसती पडली म्हणटरी याद येतलो बाबा हेका आनी परत हाडपा न्ही. रिमाइंडर तुम्ही पळयतात GNH.